बाप रामा काणकोणकाराचेर जो काल अटॅक जालो आणि ते निश्चित करपा खातीर आणि जे रामा काणकोणकाराचेर अटॅक ज्यांच्यानी केला त्यांना साक्षी जावची, ताका पनिशमेंट जावचो म्हणून तुम्ही आम्ही सगळे मोगान ताका न्याय मेळचो म्हणून आम्ही हांगा सगळी एकटी येयल्यात. पावलो मनातल्या सांगता काळजातल्या सांगता आम्ही सगळे गोंयकार या गोंयच्या मातयेंतले आम्ही किल्लो निरले, हसता खेळटा गोंयचे आम्ही गोंयचे भूमिपुत्र सगळे. आणि आयज तो रामा काणकोणकाराक ज्या पद्दतीन लोळून मारलो 5 ते 6 जणांनी, कशा पद्दतीन ताका मारलो, जशे गोरवाक मारता, कुत्र्याक मारता, माजराक मारता, लोळून मारलो. ही परिस्थिती आमची गोंयकाराची. हांवें सभा केला, हांव म्हणटा रामा काणकोणकर गोंय वाचोवपा खातीर उलयतात, न्याय हक्का खातीर उलयतात आणि गोंयांत जे अत्याचार करतात, बेकायदेशीर कितें चलतात तेजे वाचा फोडटा. गोंय राखपा खातीर, गोंय सांबाळून दवरपा खातीर येणारे जनरेशन जे आसा, येणारे पिळगी जी आसा ती पिळगी हे खुशालकाय मेळपा खातीर रामा काणकोणकर आवाज करतात. म्हणूनच आयज हांव इतलें सांगता की गोंयच्या सरकारान तांच्या फाटल्यान